आमिर खानानी आमकां साधारण 2 तास दिले। आमी केन्नाच अशे म्हणजे जांची ख्याती इतकी आसा, एक सुपरस्टार आसूनय आपल्या घरान भितर तांणी आमच्या बरोबरीन सगळे म्हणजे वार्तालाप करता आसतना इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाची सगळी माहिती घेतली। जे सितारे जमीन पे पिक्चरांतले जे एक्टर्स आसात तांकां तांणी फोन करून आपले ऑफिसांतल्यान सगळ्यांक सांगलें की तुमी ह्या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टा भितर जाता तितके वेळ सहभागी जावपाचे। ते मिस्टर परफेक्शनिस्ट म्हणून खबर आसा, ते केन्नाच आपल्या खातीर बाकीच्या लोकांचो जे शेड्यूल आसा ते बिगडनात। ते म्हणपाक की आपल्याक वायट दिसता की सगळ्यांचो शेड्यूल मेंटेन जाल्लो आसा, तो शेड्यूल आपण बिगडोवच ना, पूण एखादे वेळ रिक्वेस्ट करून पळयतालो की इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाक एखादो दीस आपल्याक काडपाक मेळ्ळो जर जाय जाल्यार स्वताक भाग्यवान समजतलो, अशी ताची प्रतिक्रिया आशिल्ली। तर प्रत्येक कार्यक्रमा भितर तांणी सहभाग दाखयल्लो आसा। आमचे जे रेजिडेंट कमिशनर आसात ते पुराय म्हणजे फ्रॉम 9th to 12th ते पूर्ण वेळ हांगा ह्या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टा भितर सहभागी जातले, म्हत्वाचे मार्गदर्शन करतले आणि तांच्याच कॉलॅबोरेशनांतल्यान आयज म्हाका दिसता की 25 ते 30 नेशन्स हातून भितर पार्टिसिपेट जातले। नॅशनल लेवला वयल्या मिडिया हावजांनी हो विशय घेवचो म्हणून साधारण 40 मिडिया हावजांचे प्रतिनिधी काल तांणी आपयले। एक दिसाचे सेन्सिटायझेशन प्रोग्रामय केलो आणि इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टा विशयी आमी महत्वाचे एक प्रेस कॉन्फरन्सय घेतले। म्हणजे कालचो दीस हो दिल्लीन भितर आमचो खूप सकारात्मक जालो। ताजे नंतर आमी आमचे JP नड्डाजी आदरणीय आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डाजी हांचे कडेन आमची महत्वाची बैठक जाली इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाच्या निमित्तान। बाकीचो जो सहयोग आमकां भारतीय जनता पार्टी कडच्यान आणि केंद्र सरकारा कडच्यान जाय वो आमी तांकां सांगले आसात आणि साधारण ते आमचे अर्ध तास ताचेर चर्चाय जाली आणि JP नड्डाजींनी आमकां पूर्ण सहकार्य दिवपाचें मान्य केल्लें आसा। कारण JP नड्डाची जी मिसेस आसा मॅडम मल्लिका नड्डा ही अनेक दिव्यांग NGO चलयता आणि स्पेशल ऑलिंपीक हातून भितर तिचो मोठो सहभाग आसा आणि तांच्या NGOंतल्यान तांचें कार्य दिव्यांग क्षेत्रां भितर अत्यंत म्हत्वाचें आसा। सो JP नड्डाजींनी आमकां आमचें आमंत्रण स्विकारलेलें आसा आणि निश्चितच ते आपल्या फॅमिलीच्या सकयट ह्या नॅशनल आमच्या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाक येवपाचें तांणी मान्य केल्लें आसा।